नमस्कार, बोळे प्रुडंट खबरो। जीएसटीक लागून सरकाराची टेंडरां वर्क ऑर्डरी आडकल्यो। जीएसटीचो जीएसआरांचेरय परिणाम। रस्ते उदकाच्यो पायपलायनी पडटल्यो काय ना हाचेरच प्रश्नचिन्ह। मुखेल मायनिंग केशींत दिगंबर कामतीक आवळपाचे एसआयटीचे यत्न। अटकपूर्व जामिनाचेर सुनावणी धुकल्ली शुक्रारा। प्रफुल्ल हेदे लीज केशींत एसआयटीची कोर्टाक अजून जाप ना। इंटिग्रेटेड कोस्टल झोन मॅनेजमेंटा खाला गोंयचो 1000 कोटी परस मायज खर्चाच्या प्रकल्पाचो प्लान। वर्ल्ड बँकेन पास केल्यार 1255 कोटीचे प्रकल्प। खोला पारये गड्यार एक्सिडेंटांत 14 जाणांक लागलो मार। फेस्ताक भरून वतना बस पडतली, 9 जाण हॉस्पिटलांत। दुसरे एके घडणुकेत कासावले विचित्र एक्सिडेंटांत 22 वर्सांचे चली गेले। आणि राज्य चलयांचे क्रिकेटींत फुडल्या म्हयन्याक सुरवात। आदले इंडिया प्लेयर देविका पळशीकराच्या मार्गदर्शनाखाला गोंयच्या चलयांची नेटान तयारी। जीएसटीक लागून सरकाराची टेंडरां वर्क ऑर्डरी आडकल्यो। हाचेर फुडल्या कांय दिसां भितर उपाय काडपाचो यत्न चल्ला। जीएसटीचो सरकाराची कामां करूंक वापरतात ते जीएसआराचेरय म्हणल्यार गोवा शेड्युल्ड रेट्सांचेरय परिणाम जाला। रेट्स आहल्यात ते परत थारावचे पडटले। ताका कितलो वेळ लागत हाची शाश्वती ना। सध्या तरी रस्ते उदकाच्यो पायपलायनी पडटल्यो काय ना हाचेरच प्रश्नचिन्ह। पीडब्ल्यूडी मंत्री सध्या जातले रोखडेंच म्हणून वेळ मारून व्हरता। मोगो पक्ष बीजेपी आणि काँग्रेसी आड लढलो। रोहन खंवटेचेय तशेंच। मात आमी उदरगती खातीर एकठांय आयले म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन उलयला। सरकार चलतले काय ना ताचो लोकांक दुबाव आशिल्लो, मात हे सरकार फक्त उदरगतीच्या मुद्द्याचेर घडयला म्हूण सुदीनान सांगले। जीएसटी हो एक विषय असो आसा नवो आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक जे भारतांतली सरकारां आसा म्हणजे स्टेटीची किंवा युनियन टेरिटरी हांचो डिपेंड जो आसा तो जीएसटी सेंट्रल गव्हर्नमेंट जी डिक्लेअर करता ताजेर। हांव हांगा सांगूं इच्छिता की हाचेर बरेंच काम आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान केल्लें आसा, पूण काही मदींच चेंजीस जाल्ल्या कारणान परत एकदां आमकां हो सगळो रिव्यू घेवचो पडटा। आणि त्या खातीर काही वॉटर पायपलायनीच्यो जी टेंडरां आसा किंवा रस्त्याची जी टेंडरां आसा ती आमची डिले जाल्या। इट इज जस्ट डिलेड। आमी कॅन्सल करूं ना आनी आमी कॅन्सल करचेंय ना। बेगिनात बेगीन ही कामां आमी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करतले आणि येता त्या 15 दिसां भितर ज्यो पेंडींग वर्क ऑर्डर्स आसा त्यो आमी रिलीज करता। बिलांचे पेमेंटा प्रॉब्लेम येता म्हणजे म्हाका तरी अजून पर्यंत कोणाची कंप्लेन ना बिलाची, कारण आमी जवळ जवळ 750 कोटी आज बसून दिले। गोंयभर 24 वरां उदक दितले म्हूण तो परत उलयलो। सुदीनान सध्या घरांच्या सायजी प्रमाण 250, 500 आणि 1000 लिटरांच्यो टाकयो दिवपाचें थारायला। टाकयांचे पयशे लोकांकडच्यानूच वसूल करतले। जीएसआर नवे जाल्ले आसा, फक्त प्लस अँड मायनस जीएसटी बेजीचेर फायनान्स डिपार्टमेंट वॉट एवर टेक्स अ डिसिजन वील टेक द कॉग्निझन्स ऑफ दॅट डिसिजन अँड वील अप्रूव्ह। फुल ब्रिज तो ते जुवारी ब्रिज हो कंप्लीट सेंट्रल गव्हर्नमेंट आमकां पयशे दितले। जुवारी ब्रिज हो सगळो आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंट, जुवारी ब्रिजूच न्हय जितलीं कामां आमकां नॅशनल हायवेन दिल्या ती 100% इन्क्लुडींग एक्विजिशन आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंट पयशे दितले। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार। मुखेल मायनिंग केशींत दिगंबर कामतीक अटकपूर्व जामीन मेळचो न्ही म्हणून सोमारा एसआयटीन बरेच यत्न केले। लिजांचो डिले कंडोवन करपाचेर उंचेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी कामतीक शिटकावणी दिल्ली, पूण ताणें आयकलें ना म्हणून एसआयटीन दावो केला। सोमारा कांयच निर्णय जालो ना। प्रकरण शुक्रारा धुकल्लें। एसआयटीन अजूनय सेफ फायल करूंक नाशिल्ल्यान प्रफुल्ल हेदे लीज रिन्युअल केशींत कामतीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी 7 डिसेंबराक दवरल्या। सोमारा पणजे स्पेशल कोर्टात मेन मायनिंग केशीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक एसआयटीन खर विरोध केलो। कंडोनेशन ऑफ डिले फॉर रिन्युअल मायनिंग लिजा बाबतीत वेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी कामतीक शिटकावणी दिल्ली।
जाणी लिजाची मुदत सोंपचे 1 वर्स पयलीं रिन्युवलाक अर्ज करूंक ना तांचे रिन्युवल जावंक शकना म्हूण ताका सांगिल्ले. तरी ताणें 40 लिजांचे रिन्युवलाक डिले बेकायदेशीर कंडोन केले असो आर्ग्युमेंट एसआयटीच्या आदोगादान घालो. साक्षीदारांच्या स्टेटमेंटाच्या आनी सबळ पुराव्यांच्या आदारान एसआयटी काम करता तेन्ना राजकीय हेतान आपल्याक पिट्टात हो दिगंबर कामतीचो आरोप चुकीचो आसा म्हूण एसआयटी सांगता. तशेंच प्रफुल्ल हेदे केशींत एसआयटीक से फायल करूंक दुसरे फावटीय जमलें ना. तांणी कोर्टा कडेन आनीक प्राझ मागलो. वेळ दिवन कोर्टान सुनावणी 7 डिसेंबराक दवरल्या. इतले मजगतीं मेन मायनिंग केशींत आयर्न ओर ट्रेडर इम्रान खानाचो जामीन रद्द करचो म्हूण एसआयटी मायन्सान घातिल्ल्या याचिकेचो निकाल हायकोर्टान राखून दवरला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गिव एक ब्रेक.